4 जाल्ले आसा आनी आमी आसा कोल्हापूर. सो आसा तुमी पळोवंक शकता आमी आतां मनोज परबान घेतल्या. सो स्पेशली हांव मनोज परबाक सांगता एडवायस दिता मातशें आमी आसा आंबोली घाटार आनी आमी हांव दिता बाळू मामा आनी आमचे वांगडा आसा जेवपाक वांगडा 2 जाणां आहा पळय कल्पेश आनी हो पळय कपील वांगडा खाता. सगळे जेवणाचें पोट भरता तशेंच मागीर आतां फुडले व्हिडिओ येतलो. जशें आमकां गोंयांत जेवण मेळटा तशें आमच्या भाऊन जेवण केल्लें आमच्या खातीर स्पेशल. तशेंच हांगा कपील नायक जेवता. मुद्दम तुमी जेन्ना गोंयांतसून येता तेन्ना मुद्दम तुमी ह्या हॉटेलार या. मुद्दम हॉटेलार या तुमी पळय आनी 2 जाणां उरल्या पळय आनी हे पळय तुमकां हांगा वॅज आनी नॉन वॅज जेवण मेळटलें. सो तुमी पळया विपूल आनी सो तो बाळू मामा ट्रीप आमची चल्ल्या फुडें. सो तुमकां आमी फुडले व्हिडिओ दाखयतले मागीर. सो कपील आनी तो जेवता कितलो टायम लागता जाणूंक आमकां. सो आयज आमी मेन म्हणटा तें आमी इको गाडी घेवन येयल्ले आसा आनी येतनाच गाडयेन आमकां मातसो धोका दिल्लो वाटेक कित्याक ती खबर ना सर्विसींग केल्ली काय ना तें आमकां पयलीं कांय खबर नासली. सो कपील नायकान मातशें पयलें आनी बरें केलें. जेवता तो कसो जेवता तो पळय तुमी पळय. अरे हे कितें रे तसोच हांगा विपुलाचो न्यू फ्रेंड जाल्लो आसा पळय तुमी महाराष्ट्राचो न्यू फ्रेंड. बाळू मामा बोलले आसा नमाज आनी लोक नमाज भरपूर हांगा गर्दी करता तुमी पळोवंक शकता. सद्या आमी देवळाच्या फुडल्यान आसा आनी सारको टायम जाला 1:25 जाल्ले आसा. सो मुद्दम कल्पेश कपील देवळा कडेन कशी गर्दी आसा पळोवंक शकता तुमी फाटल्यान. आमचो ड्रायव्हर चेंज जाला आतां. सो आता प्रदेश नायक गाडी चलयता. सो तुमकां असो फील दिता गाडयेचो की तुमकां मेन गाडी सांगता इको गाडी कम्फर्ट आसा की भोंवतलो जाल्यार जस्ट एसी ना. सो गाडी बेस्ट आसा. दुसरी गजाल गाडी मायलेजीक खबर ना. आमी टाकी फूल करून 3000 येयल्ले. सो आतां हाफ टाकी जाले. आतां आमी कितले 203 किलोमिटर गाडी चलयल्ली आसा. सद्याक हांवें 203 किलोमिटर गाडी चलोवन जाम जावन परत चलयत आतां. सो गाडी बरी कंडिशनान आसा. मातशें शॉक्साचें मातशें काम आसा. दुसरें म्हणजे सुजुकीच्यो गाडी आसा तितून मातशें पिकअप बरो आसता मातसो. सो तूं ट्रीप मारपाक कितें म्हणटा गाडी बरी आसा. गाडी ट्रीप मारपाक तशी तितली बरी ना कित्याक मातसो ओमनीचो कसो फील येता भितरल्यान. हरशीं तुका लॉंग ड्रायव्ह येता जाल्यार चेडवांक जाल्यार अल्टो नाजाल्यार स्विफ्ट तसली चलोवपाची. नाजाल्यार आतां अल्ट्राच एक बरी येयल्या टाटान सगळं कॅप्चर केल्लें आसा सद्या. मनोज परबान घेतल्या. सो स्पेशली हांव मनोज परबाक सांगता एडवायस दिता मातशी ती मायलेजीक बरी आसा गाडी तुजी. मातशी ओडपाक मातशी पिकअपाक बरी ना. हांवें खुबदां चलयल्या तुजी गाडी तुज्या वांगडा. सो हांव पयलीं मनोज परबा ड्रायव्हर आहलो. सो आतां महाराष्ट्राची पॉलिसी वयल्ली आसा मातशी. रातची सकाळची 4 जाल्ली आसा तुमी पळोवंक शकता. आमी आतां सायडीन आसा. सो मुद्दम मी चाव घेवपाक रावल्ले. टायम जालो सारकी 4 जाले मॉर्निंग. सगळ्यांक गूड मॉर्निंग. चाव पिया. परत सांग गोंयाच्या गोंयांत तरी कमी थंडी आसतली पण हांगा खूब जशें की आमी एसीन बी रावना तसो फील जाला. कुडकुडटा सामकें. सो आमचे म्हज्या कॅमेरामॅन विपूल 4 जाल्ले आसा आनी आमी आसा कोल्हापूर. सो हांगा थंडी भरपूर पडली आसा. ते भावन हांगा एक भावन शॉप आसा थंय आमी च्या पिवपाक रावल्ले. सो पळोवपाक शकता
तेन्ना धग लायले धग घातात आमी आतां मातशें शेकपाक रावल्या कित्याक आतां आमकां फुडलो ट्रॅव्हलिंग करपाक जायो आतां हांगासरल्यान आमी जेजुरी वयतले सो आमी तुमकां मेळटा तेन्ना आमचे फूल जी आमची सगळी ट्रीप जाता ती सांगत रावतले सो आतां आमी सद्याक हांगासरल्यान जेजुरी वयतले सो आमी टोल लागीं कडेन सारके पावल्ले आसा सो आतां आमी थोडे जाण टोल भरतले आनी डायरेक्ट आमी जेजुरी वयतले सो मुद्दामान आमचे कॅमेरामॅन विपुलाक सांगता की तुमी आमकां फॉलो करा सबस्क्राईब करा आणि आमच्या यूट्यूब चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब करा आम्ही थोडे जण यूट्यूब चॅनल आता आम्ही असा पुणे हायवेर आणि सकाळची 8:30 जाल्ली आसा सो आमी राती सांजचे 7:00 भायर सरलेले रातभर आमी पयलीं बाळूमामा दर्शन घेतलें आनी सो बाळूमामाचें दर्शन घेवन आमी वयता जेजुरी सो आतां मॉर्निंग 8:30 जाले आसा तुमी पळयात थंयच्यान सूर्य कसलो उगवला तो आनी आमी सद्याक ट्रॅव्हलिंग करता आनी हांव गाडी चलयता असलो रस्तो पावर रस्तो आसा गाडी चलोवपाक सो हांव रातच्यान ट्रॅव्हल करता कार सांग मरे सकाळ सो आयज तुमी रातच्यान आमी गाडी चलयता पयली सो आतां मॉर्निंग जाल्ली आसा आमी आतां जेजुरी वयता सद्या सो हांवें आतां ऑलमोस्ट 335 किलोमीटर गाडी चलयल्ली आसा आनी आजुनूय चलयता 53 सो आजून चलयता गाडी सो आयज टायर्ड जाला पुरो फूल काल रातभर गाडी चलयली आनी आयज रातभर गाडी चलयता सो आतां आनी गाडी तें एक बरें इको गाडीन कम्फर्टेबल बसोंक मेळ्ळा सगळें सारकें आसा आनी मेन गजाल आमचें आजुनूय पेट्रोल जमना आमचें आजून 3 पॉयंट पेट्रोल आमी टाकी फूल करून येयल्ले सो आजून 3 पॉयंटान आमी वयतले ऑलमोस्ट 100 किलोमिटर सो तुमी पळया आमी तुमकां फुडें दाखयतले जेजुरी वयता सो वाटेक आसा हायवे बद्दल कितें उलयता हायवे बेस्ट हायवे आमच्या गोंयांत असो हायवे तेल कशें सुळसुळीत गाडी वयता सुळसुळीत सारकी कांय प्रॉब्लेम ना फक्त ते टोल ते केल्या पळय ते सरकारान महाराष्ट्राच्या तांकां मातशें काडूंक जाया कित्याक ते टोला खातीर आमचें पेट्रोल आनी मातशें वयतलें आनी मातशें पयलीं वच नासलें सो आयज हांव आसा जेजुरी वयता वाटेक आसा रस्ते नमस्कार आमी आसा आतां इको गाडयेन फाटले विपुलांनी हांव बसलेलो सो रातची जॅम आमकां खबर ना कसली जाली हांव आतां दीसभर न्हिदोन काडला वयता न्हिदोन येयला आतां आनी मातशें हांव ड्रायव करतलो गाडी आतां आमी सद्या खंय पावल्ले आसा जेजुरी आनी आतां भंडारा घेतला विपुलान आता सध्या आम्ही फेस्तापा वयता फुडें गांव आणि आम्ही एक न्यू शिकला न्यू एक शिकला फुडें गाव आहे आमची टीम येयल्ले म्हटलं एक 5 मिनटं थांबू घेवपा वयता तुमकां फुडें आमी दाखयतले हात टाकलो आणि एक
दर्शन कितें आसता तेंचें लायनी. सो आतां आमी वयता घरा गोंयां येता रिटर्न. सो तुमी पळयत रावा. सद्या आमी देंवता वयता. आणि गोंयांत याच्या पयलीं आमी आनी बरे बरे प्लेसीस भोंवतले. सो वाटेक कितें मेळटा थंय भोंवतले ते बी तुमकां दाखयतले आमी. आतां आमी खूब भोंवपाचें आसा. आतां आमी खूब भोंवपाचें आसा. सो आतां आमी जेजुरीच्यान भायर सरता आनी मातशान. सो आमी शॉपार वयता. मेन रोडार वयता. मेन रोडार आमची गाडी पार्क केल्या. सो थंय जाल्यार आमी आमच्या गाडयेन बसतले परतून आनी परतून आमी टूर गोवा गोवा म्हटल्यार सगळ्यांक पळयत परतून भोंवन भोंवन पळयतले. आतां पळोवया खंय पावता जाल्यार पावले मागीर. पावले तें तुमकां कळटलें ब्लॉगान तुमकां दाखयतलें आमी खंय भोंवतले. सो आमी गोंयान येता. आमचो कपील चलयता. आतां कपिल गाडी चलयता. सो गाडी बेस्ट गाडी चलयली तेणी गोंयान पळय सारकी बरी नेटान चलयता. नेटान गाडी चलयता. तसोच आमच्या वांगडा आसा एक